1 Raza chapter 8. सर्वेस्पराची आगपेट मंदिरांत हाडटात. त्या उपरांत सियोना थावन मुणगे दाविदाच्या शारांत थावन सर्वेस्पराची आगपेट हाडूंक सोलोमोनान इस्रायेलाच्या जाणट्यांक, कुलाच्या फुडाऱ्यांक आनी इस्रायेलेत घोराण्यांच्या वडिलांक आपणा मुखार जेरुसल्याक एकठांय केले. एथानीम म्हयन्यांत हो म्हयनो म्हणल्यार वर्साचो 7वो. परबे सोमूय सगळी इस्रायेलाची पोरसां सोलोमोन राजा मुखार एकठवली. इस्रायेलाचे सगळे जाणटे पावतोच याज्ञिकांनी आगपेट खांदार मारली आनी ती जमातीच्या तोंबू सयत आनी तोंबूंत आशिल्ल्या सगळ्या पवित्र आयदनां बरोबर व्हेली. याज्ञिकांनी आनी लेवितांनी ती उबारून हाडली. आगपेटेच्या फुड्यान सोलोमोन राजान आनी ताचे सांगाती आसलोले इस्रायेलाचे परजेन मेजून लेखून नजो तितल्या शेळ्यांचो आनी बैलांचो ieun केलो. याज्ञिकांनी ती सर्वेस्पराची कोराराची आगपेट देव मंदिरांत तिच्या जाग्यार म्हणगे भोव पवित्र स्थानांत केरुबींच्या पाकोट्या खाल हाडून दवरली. आगपेट दवरलोली थंय केरुबींनी आपले पाकोटे सोडलोले आनी ते आगपेटेक आनी तिच्या खांब्यांक आसरो दिताले. ते खांबे इतले लांब आसले की पवित्र स्थानां थावन तांची पोंतां दिश्टी पडटालीं पूण भायर थावन दिश्टी पडनासलीं. आनी ते आयज पर्यान थंय आसात. ते आगपेटेंत आसल्यो फकत 2 फातरी. इजिप्त देशांतली इस्रायल पोरसां भायर सरली तेन्ना सर्वेस्परान तिचे कडेन करार केल्लो. त्या कराराच्यो फातरी त्यो. होरेबाक मोइजेसान त्यो आगपेटेन दवरलेल्यो. सर्वेस्पर मंदिराचो ताबो घेता. याज्ञीक पवित्र स्थानांतले भायर सरतोच सर्वेस्पराचें मंदीर एका कुपान भरलोलें. ह्या पासत धार्मीक देवा सेवा करूंक याज्ञिकांक थंय रावूंक जायना जालें. सर्वेस्पराच्या वैभवान सर्वेस्पराचें मंदीर भरलें तेन्ना सोलोमोनान म्हणलें, एका काल्याकीत कुपांत आपूण रावतलो म्हूण सर्वेस्परान सांगलोलें. पूण हांवें तुका रावूंक एक मंदीर बांदलां. तुवें थंय ठिकाण करूंक सदां सरवलां. सोलोमोनाचें भाशण. उपरांत राजा परजे वाटेन वळ्ळो आनी सगळे इस्रायल परजेचेर ताणें आशिर्वाद घालो. ताणें म्हणलें, सर्वेस्पराक इस्रायेलच्या देवाक वाखाणणी. इस्रायल म्हजे परजेक इजिप्तांतली भायर काडली त्या दिसा थावन म्हज्या नांवा खातीर घर बांदपाक इस्रायेलाच्या कुलां मदें हांवें खंयचेंच शार विंचून काडूंक ना, पूण इस्रायल. म्हजे परजे वयर राज चलूं हांवें दाविदाक विंचून काडलो. अशें म्हूण दावीद म्हज्या बापायक केल्ली भासावणी ताणें आपल्याच हातान पाळली. इस्रायेलाच्या देवा सर्वेस्पराच्या नांवाक एक मंदीर बांदूंक दावीद म्हज्या बापायची येवजण आसली. पूण सर्वेस्परान म्हज्या बापाय दाविदाक म्हणलें, म्हज्या नांवा खातीर एक मंदीर बांदूंक तुवें येवजिल्लें तें बरें आसा. तरी पूण तूं तें मंदीर बांदचो नाय, पूण तुका जल्मतलो तो पूत म्हज्या नांवा खातीर एक मंदीर बांदतलो. सर्वेस्परान बसयलोलें उतर पाळलें. दावीद म्हज्या बापायच्या जाग्यार हांव आयलां आनी सर्वेस्परान बसयलोल्या प्रमाणें शिवासनाचेर बसलां. सर्वेस्परा इस्रायेलाच्या देवाच्या नांवा खातीर हांवें मंदीर बांदलां आनी आमचे पुर्वजांक इजिप्तांतली भायर काडलीं तेन्ना तांचे कडेन केल्ल्या कराराची आगपेट धरूंक हांवें थंय स्वात केली. सोलोमोनाचें मागणें. त्या दिसांनी इस्रायेलचे सगळे परजे मुखार सोलोमोन वेदी सोशी उबो रावलो. सर्गाक हात उबारून ताणें म्हणलें, सर्वेस्परा इस्रायेलाच्या देवा, तुजे असलो देव वयर सर्गी आनी सकल संवसारी आनीक ना. तुज्या कराराक तूं विस्वाशी आनी सगळ्या काळजांत तुजे मुखार चलतल्या तुज्या सेवकां थंय तूं दयाल. तुज्या सेवका म्हज्या बापाय
दाविदाक दिल्ली बासावणी तुवें सांबाळ्ळी. आनी आतां सर्वेस्परा इस्रायलाच्या देवा, तूं म्हज्या मुखार चल्लाय तसो तुजीं भुरगीं चलत जाल्यार म्हजे मुखार इस्रायलाचे शिवासणाचेर बसूंक तुका केन्नाच हेरदेरी उणो जावचो ना. अशें म्हणून तुज्या सेवका म्हज्या बापाय दाविदाक केल्ले बासावणेक पालो दी. तर आतां इस्रायलाच्या देवा, तुज्या चाकरा म्हज्या बापाय दाविदा कडेन उलयलोलीं उतरां खरीं जावं. पूण देव मनशां सांगाती ह्या संवसारांत रावता तें खरें जायत? पळय, सर्ग आनी उंचलो सर्ग पर्यंत तुका आटापूंक शकना. तर हांवें बांदलेल्या घरांत तूं कसो आटापतलोय? सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुज्या सेवकाचें प्रार्थन आनी विनोती आयकून घे आनी तुजो सेवक आयज कोत्ता त्या प्रार्थनाक आनी ताच्या उल्याक कान दी. दीस रात तुजी नदर आसूं ह्या घराचेर आनी ह्या जाग्याचेर, कित्याक ताचे विशीं तुवें म्हणलें, म्हजें नांव थंय आसतलें आनी ह्या जाग्यार तुजो सेवक प्रार्थन कोत्तलो. हें आयकून घे हेच सुवातेर. सोलोमनाचें लोकां खातीर मागणें. तुजो सेवक आनी इस्रायल तुजी परजा ह्या जाग्यार थावन मागणें कोत्तात तें आयक. तूं रावताय त्या सर्गा थावन आयक आनी आयकून तांकां भोगोस. जर कोणूय मोनीस आपल्या पेल्याक वैत्त कोरीत आनी ताका सoput दिवंक लायत आनी हो येवन ह्या घरांत तुजे वेदिमुखार सoput दीत, तेन्ना सर्गांत थावन आयक आनी तुज्या सेवकांची न्हीद कोर. खोट्याचो गुन्यांव ताच्याच माथ्यार थाप आनी प्रमाणीक मनशाक ताच्या प्रमाणीकपणाचें इनाम दी. जेन्ना तुजेर आड पाप आदारलां देखून इस्रायल तुजी परजा दुस्मानां मुखार हारोवता, पूण त्या मागीर तुजेशीं परतून येता आनी ह्या घरांत तुजें नांव वाखाणटा आनी तुका प्रार्थन आनी विनोती करता, तेन्ना सर्गा थावन तिका कान दी. तुजे परजे इस्रायलाचें पातक भोगोस आनी तांच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तांकां परत हाड. जेन्ना तुजे आड तांणी पातक केलां देखून सर्ग धांपून उरून पावस ना जायत आनी तुजे खास्तीक लागून तीं आपलें मन बोल्दीत आनी ह्या जाग्यार येवन तुज्या नांवाची वाखाणणी आनी प्रार्थन करीत, तेन्ना सर्गांत थावन आयक. तुज्या सेवकाचें आनी तुजे परजे इस्रायलाचें पातक भोगोस. खरे वाटेंतल्यान चलूंक तांकां शिकय आनी तुजे परजेक दायज कशें दिल्ल्या तुज्या देशांत पावस धाड. जर देशांत दुखल पडत आनी पिडा, कीड, बुरो, तोल वो पिसोल्लीं येत आनी खंयच्या तांच्या शारांत दुस्मान तांकां वेदो घालीत, कसलीय पेस्त वो पिडा जावं, कोणूय एकलो वो तुजी आख्खी इस्रायल परजा आपणाचेर आयलोली खास्त वळखून घेवन ह्या मंदिरा वाटेन आपलो हात पाटलावन मागणें वो विनोद करीत, तेन्ना तूं रावताय त्या सर्गांत थावन आयक. तांची पातकां भोगोस आनी जन एकल्याक आपल्या कोरण्या प्रमाणें इनाम दी, कित्याक तूं तांचें कालीज वळखताय. फकत तूंच मनशाच्या काळजांचो थाव घेताय. अशें तुवें आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तीं जियेतना सदांकाल तुका मान दिवं. जोडलोलो भाग. तसोच कोण एकलो विदेशी लेगून इस्रायल परजेचो न्हय जावनूय तुज्या नांवा पासत पयशिल्ल्या गांवांत थावन येयत जाल्यार, कारण तुज्या नांवाची, तुज्या बलिश्ट हाताची आनी पाटलायलोल्या बावल्याची किर्ती मनीस आयकतले. तो येवन देवाच्या मंदिरांत प्रार्थन करीत जाल्यार तूं रावताय त्या सर्गांत थावन आयक आनी विदेशी मागता तितलेंय ताका दी. हे परी संवसारांतल्यो सगल्यो परजा तुजें नांव वळखूंक पावूं आनी तुजे इस्रायल परजे परी तुका मान दिवं. आनी हांवें बांदलेल्या देव मंदिराक तुजें नांव दिलां म्हूण जाणो जावं. तूं धाडटाय ते खंयचेय वाटेन तुजी परजा दुस्मानां आड झुजाक वचत आनी तुवें विंचून काडलेल्या शारां आनी हांवें तुज्या नांवा खातीर विंचलेल्या घरा वाटेन सर्वेस्पराक मागणें करीत, तेन्ना सर्गांत थावन तांच्या मागण्याक आनी विनंतीक कान दी आनी तांकां न्हीद मेळून दी.
जेन्ना तीं तुजे आड पातक करीत, कित्याक पातक करिनासतना कोणूच ना, आनी तुजो राग तांचेर चोडून तुवें तांकां दुस्मानाचे आदीं केल्यार आनी अशें तांणी तांकां पयस वो लागीं दुस्मानांच्या देसांत निर्वाशीत करून व्हेल्यार, आपणाक निर्वाशीत करून व्हेल्ल्या देसांत ती सोयरानांक येवं. आपलें मन बोलदीत जाल्यार आनी आमी पातक केलां आनी आमी मुजरत वायट कर्तूब आदारलां, आमी खोटें तें केलां, अशें म्हणून आपणाक निर्वाशीत करून व्हेल्ल्या देसांत तुका विनंती करीत जाल्यार आनी आपणाक निर्वाशीत करून व्हेल्ल्या दुस्मानांच्या देसांत सगल्या काळजां आनी आत्म्यां तुजेशीं परतून येवंक आनी तांच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देसा वाटेन तुवें विंचून काडलोल्या शारा वाटेन आनी हांवें तुज्या नांवा खातीर बांदलोल्या घरा वाटेन तुका मागणें करीत तेन्ना तूं रावताय त्या सर्गार थावन तांच्या मागण्यांक आनी विनंतीक कान दी आनी तांकां नीत मेळून दी आनी तुजे पोरजेन तुजेर आड केल्लीं सगलीं पातकां आनी गुन्यांव भोगोस आनी तांकां निर्वाशीत करून व्हेल्ले ते तांचे सवें दोयाल जावचे खातीर तांचे नदरे मुखार तांकां दया दाखय. कित्याक तुवें इजिप्तांतलीं आनी लोखणाच्या आगट्यांतलीं भायर काडलोलीं जावन आसात तुजी पोरजां आनी तुजें दायज. मागण्यांचो शेवट आनी पोरजेचेर आशिर्वाद. तुज्या चाकराच्या तशेंच इस्रायल पोरजेच्या मागण्याचेर तुजी नदर घाल, तीं तुजे कडेन मागतात तितल्याकूय कान दी. कित्याक सर्वेस्परा देवा आमच्या पुर्वजांक इजिप्तांतले भायर काडले तेन्ना तुज्या सेवका मोइजेसाक भासावणी केल्ली तशी ही पोरजां तुजें दायज जावचे खातीर संवसारांतल्या सगल्या राष्ट्रां मदली तुवें तिका कुशीन काडून दवरली. जेन्ना सोलोमनान सर्वेस्पराक केल्लें सगळें मागणें आनी विनंती सोंपली तेन्ना सर्वेस्पराचे वेदिमुखार सर्गा वाटेन आपले हात विस्तारून दिमेर रावून आसलोल्या जाग्या वेलो तो उठलो आनी उबो रावून व्हडल्या ताळ्यान ताणें इस्रायल पोरजेक आशिर्वाद दिलो. ताणें म्हणलें, आपली बासावणी पालून इस्रायल आपले पोरजेक शांती दिल्ल्या सर्वेस्पराक वाखाणणी. आपल्या सेवका मोइजेसा वरवीं केल्ले बासावणेंतलें कांयच पालिनासतना उरूंक ना. आमच्या पुर्वजां सवें आसलो तसोच सर्वेस्पर आमचो देव आमचेय बरोबर आसूं. तो आमकां कदींच सांडूं नाका वो सोडूं नाका. आमी ताच्या वाटांनी चलूंक आनी आमच्या पुर्वजांक दिल्ले हुकुमे प्रमाणें ताच्यो आज्ञा आनी नेम कायदे पाळूंक तूं आमचीं काळजां आपणा वाटेन ओडून व्हरूं. असल्या उतरांनी सर्वेस्परा मुखार हांवें केल्ली विनंती दीस आनी रात सर्वेस्परा आमच्या देवाशीं आसून आनी दर दिसाचे गरजे प्रमाणें तो आपल्या सेवकाक आनी इस्रायल आपले पोरजेक नीत मेळून दिवं. सर्वेस्पर देव आनी ताचे भायर देव ना हें संवसारांतल्या सगल्या लोकांक कळून येवं दी. आयज पर्यंत तुमी चल्ल्यांत तशीं ताच्या नेमां आनी आज्ञा प्रमाणें चलून सर्वेस्परा आमच्या देवाक तुमचीच भेटवणी करात. भेटवणेचे परबेस समयार येवन राजान आनी आख्खे इस्रायल पोरजेन सर्वेस्परा मुखार येवन भेटयलो. शांतीचें बलिदान कशें सोलोमनान 22,000 बैल आनी 120,000 शेळयो सर्वेस्पराक भेटयल्यो. आनी हे परी राजान आनी इस्रायलाच्या सगल्या लोकान सर्वेस्पराच्या मंदिराची भेटवणी केली. त्याच दिसा राजान सर्वेस्पराच्या मंदिरा मुखार आसलोल्या आंगणाच्या मदल्या भागाचें समर्पण केलें. थंय ताणें उलपायलोलीं बलिदानां, होम आनी शांतीच्या बलिदाना खातीर चोरप भेटयलीं. उलपायलोलीं बलिदानां, होम आनी शांतीचीं बलिदानां दवरूंक सर्वेस्परा मुखार आसलोली कांश्याची वेदी ल्हान आसली. ते समय सोलोमनान आनी इस्रायलाचे आख्खे पोरजेन हामाताच्या तोंडा ते इजिप्ताचे नदी मेरेन
वरिश्ठ सभा सर्वेस्परा आमच्या देवामुखार 7 दीस पर्यंत परब समोर उरली. 8व्या दिसा ताणें लोकांक घरा धाडले. तांणी राजाक दिनवासलो आनी सर्वेस्परान आपल्या सेवका दाविदाक आनी आपले पोरजे इस्रायलाक दाखयल्ल्या बरेपणा खातीर काळजाचे खुशालकायेन आनी संतोषान तीं आपल्या तोंबूंत परतलीं. देवाचें उतर हें.